हाय फ्रेंड्स अँड वेलकम टू गेस्ट हाऊस बाईट इट. आज परत एक फावट आम्ही आसात धावे गावात. या आमच्या एकदम सुंदर अशा सफराचेर जे आमी नेचराक सारखे एडमायर करतात. आज आम्ही तुमकां आंब्या विशीं कितें तरी डिश दाखयतले. लास्ट टायम आमच्या फणसाच्यो डिशो तुमकां आवडल्योच आसतल्यो आनी डेफिनेटली आवडला. आमकां गुड रिस्पॉन्सूय मेळिल्लो आसा ताच्या बद्दल. सो अविनाश, दिस टायम किंग ऑफ ऑल फ्रुट्स, मँगो. Mankurat, Malgais, Totapuri, Kulas, Pairi, Musarad, Fenand, Afons, these are some of the varieties of mango family. The mango is a national fruit of India. Mangoes are widely used in cuisine. Unripe mangoes, ripe mangoes are used in all its forms. Yet again, we decided to enter the remote areas of the state for Goan traditional cuisine. गेल्या फावटीक आमी पळयले फणसाचे वेगवेगळे तरेचे डिशीज. तातूंत आसले गुलाबजाम, चिप्स, लोणचे. आयज ह्या फावटी आमी पळयतले आंब्याच्यो कसल्यो वेगवेगळ्यो डिशीज. आमकां ह्यो दाखोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसा मंजिरी जोशी. नमस्कार काकू. नमस्कार. सो आज लास्ट टायम तुम्ही फणसाचे इतले बरे बरे डिशीज दाखयले आमच्या व्ह्युअरांक, ते खूप आवडले. सो ह्या फावट आंब्याचे कितें प्रकार पळोवपाक मेळटले? ह्या खेपेक आमी आंब्याचे रायते दाखयतले, सासव, मेथांबो. अरे वा, अगेन शी हॅज व्हरायटी इन मँगोज. हां, आणि चटणी. सो आमी सुरू करूया. खंयच्या ह्यानी करूया डिशीन? मी सासव करून दाखयता पयलीं. बरें. पयलीं तुमी तेल घालें. हय. त्याच्या खातीर तुमकां इन्ग्रेडियंट्स कितें कितें लागतले आतां? म्हाका कांदो लागतलो, कैरीचे फोडी, मिरची, मीठ आणि मसालो. तो गरम मसालो घेतला न्ही? हय, तो गरम मसालो आणि हळद आणि मोहरी. अच्छा. अविनाश, असले सामाड्डे आतां मॉड्युलर किचनांनी मेळपाक इट हॅज बिकम व्हेरी डिफिकल्ट. हे असे तुका मग गावातल्याच घरांनी ॲक्च्युली आय थिंक दिस इज मोर कन्व्हिनियंट देन द जे कंटेनर्स असता. दिस इज मोर कन्व्हिनियंट. एक धाकणे काढले, एव्हरीथिंग इज अवेलेबल. हे तर सासवा घाल्या न्ही तुम्ही? हय. सासवा घालता मागीर हळद घालता. कांदा, कांदा बरो परतून घेवपाचो. मसाला घातला, गरम मसाला. आणि काकूक ताची सारखी आयडिया आसा, म्हणजे कितलो उजो जाय पडटा ह्या डिशी. म्हणजे सारखे प्रॉपर मॅनेजमेंट करून कुकिंग केलें वता. तो तुम्ही घराकडे तयार केला हो मसालो? हय हय. तातूंत आतां कितें घ्या ह्या गरम मसाल्यान? सगळें हळद, मिरी, दालचिनी, लवंगा, जिरें, बडीशेप आमी घाली. जिरें, धने. हां, ते आपल्या अंदाजा प्रमाणे. हय हय हय. तातूंत मिरची घालता? हय. गरम मसाल्यान? ना ना, गरम मिरची गरम मसाल्यान घाली ना, पूण मागीर तिखट जाय जाल्यार मिरची पावडर घालता. मिरची पावडर घालता. आता हितून आंब्याचो रस घालचेलो. आंब्याचो रस? हय. कितें पर्टिक्युलर टायपचे आंबे घेवंक जाय काय कसले? ना ना, हे आमचे रायवळ आंबे. हां हां. घोटा म्हणटा न्हू आमी. घोटांचे चडशे रायते केले वता. अच्छा. अविनाश, तू म्हापशा सायडीक वचत जाल्यार सासवान न्ही आतां काकून कसो रस काडून घेतला. सासवान ती घोटां आसता न्ही, ती फूल घोटाच घालता. हय. म्हणजे विथ ते पारी बिरी सगळे. हय हय. ते वेगवेगळे म्हणजे आमचे आता गोय जरी एक म्हटले जाल्यार प्रत्येक गावान प्रत्येक पद्धत वेगळी आसा. पद्धत वेगळी आसता. हय. आता चवी पुरते मीठ घालचेले.
तेका मातशें गोड चड लागता. आंबट आसता न्हू. आंबट आसता. म्हाका दिसता तुम्ही सोय जी वाटून घेतल्या ती मातशी भरभरीतूच वाटून घेतल्या. हय, एकदम हय. अशें फायन ना पेस्ट अशी ना करून ना. तर हे शिजले का सासवता या. वास येवपाक लागलेला आसा. म्हाका दिसता अविनाश ते शिजता म्हळ्यार आमी दुसऱ्या डिशी कडेन. येस. दुसरी डिश खंयची दाखयतली तुमी आतां आमकां? मी मेथांबो दाखयता. मेथांबो. म्हणजे गोड लोणचें. अरे वा. हां. तोराचे सगळ्यात तिखट तोराच्या जास्त फोडीचे गोड लोणचें. तोराच्या फोडीचे गोड लोणचे. हां. ओके. आता रेडी झाला? हो, हे सगळे रेडी झाले. अविनाश तुका बरी एक उकळी आयिल्ली आसा हय. म्हणजे एक शिजून जाल्लें आसा तें. आनी म्हाका दिसता ती गोटा डायरेक्ट घालूंक ना, फक्त रस घातला म्हणजे बेगीन शिजून जाता. गोटा मातशी ते लागोंक जाय. लागोंक जाय, मातसो वगत मातसो लागता time शिजोवंक. हय. तेल टाकलं आमचे. हो, तेल. मोहरी घातली, आता सासव घालतो. हळद. तोराचे फोडी. तशें आपण गेल्या फावटीक आमी पणसाचे लोणचें केल्ले तशीच प्रोसेस आहा हेची सम. आता मेरेन तरी तशी सेम आसा. process आसा. हे लोणचें आज कितले दीस टिकता? हे लोणचें 6 म्हयने टिकता. तेका आनी 6 महिने. प्रिझर्वेटिव्ह ना 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 कांयच घालचेली गरज ना. फक्त आणि ताका पाणी नसता न्हू. पाणी ना पूण मातशें शिजोवचें लागता. गोडाचो पाक हितून गोड घालून ते बरें शिजोवंक जाय. शिजोवंक जाय. 6 म्हयने कांयच जायना. कांयच आनी भायर रावता म्हणजे फ्रिजान दवरचेली गरज ना. प्रिझर्वेटिव्ह घालचेली गरज ना. सो अविनाश, इन ओल्डन टायम्स पीपल यूज टू नॉट यूज प्रिझर्वेटिव्स, म्हणजे तांची आपली स्वताची टेक्नीक यूज करून ते फूड प्रिझर्व करून दवरताले. समथिंग टू टेक फ्रॉम आवर ओल्ड ट्रेडिशन. लाल तिखट घातलें. एका कैरी आसता न्हू ही तोरां, त्याच्या डबल तरी गोड जाय. अच्छा. हां. म्हणजे एक वाटी सपोज कैरीचे तुकडे जाल्यार 2 वाटी गोड. काकू थोडो तो तोर किसून करता पळय ते अशाच पद्दतीन करू शकता. हय, पण ते बेश्टे वाटचेले. तेका मागीर फोडणी घालचेली. पयलीं घालप ना. पयलीं फक्त गोडानूच हे करपाचें. हय हय. या लोणच्या खातीर तुमी मेथी काय यूज करून ना? करतले मेथा. हय करतले. त्याचे सगळे मी एक पूड करून हाडले. म्हाका दिसता अविनाश लोणचें म्हटलें की हिंग आणि सासव, हळद, मोहरी, मेथी जायच खंयचेय लोणचें आसूं. आणि लाल तिखट. लाल तिखट. मेथीची कितें स्पेशालिटी आसता की मेथी सगळ्या लोणच्यांनी आसता? हय, मेथीचो एक भाजले न्हू का एक वास वेगळोच. वास वेगळो. हय, आणि कच्ची खाल्ली जाल्यार ताका एकदम कडू कडू अशें लागता. भाजलो की एकदम टेस्ट वेगळो. हिंग जो आसता तो पावडरचो यूज करना ना. आमी शंकर शापूत म्हणजे ताका मातसो वास बरो वास येता न्हू. फोडणीन बी घालचेले न्हू जाल्यार मागीर पावडर वापर. लोणच्यान घालचेले, मसाल्यान घालचेले जाल्यार ताका मागीर खडा हिंग किंवा शंकर शाप वापरता. ती तोरां आमकां कितलो उशीर म्हणजे त्या हितून शिजोवन घेवची पडटली? ही तोरां मातशे हे पाक जाय मरे. अच्छा.
आमचे ऑलमोस्ट लोणचं रेडी झालेले हा आता. हे आता बरे शिजले, मातशे घट्ट झाले, घट्ट झाले. लोणचे तयार. सो नेक्स्ट डिश कितें आमची आता? आता तोरांची चटणी. तोरांची चटणी. वाव. ओके. आता इन्ग्रेडियंट्स किती लागतले आमकां ताका चटणी खातीर? चटणी, कांदो, हं, तोर, तर शेंगदाणे, हं, मीठ, हं, लाल तिखट हं. आणि गूळ. ओके हे सगळे वाटचेले. ओके. हं. आणि मीठही लागतले हो, तुमकां? मीठ असं. हं. सुरया करूया. हं. हे कांदो घेतला, हं, कैरी घेतली, चटणी तोर घेतला, हं. हे शेंगदाणे, मीठ घालचेले जातं, आणि लाल तिखट. हे सगळे वाटचेले हा. आणि सुके मिरसांगाची फोडणी आणि कढीपत्ता घालून फोडणी घातली. मी आता हे वाटून हाडूया हे आमी सगळे वाटून हाडले. बरें. सो अविनाश, म्हाका दिसता काकून वाटून हाडला आनी म्हाका तेजेर तडकाय मारिल्लो दिसता. तडकान तुमी कितें यूज केल्या मोहरी, सासवां घातल्या, हं. हळद घातल्या आणि सुके मिरसांगाचे कुटके घातले. इतलेच हय, बस. ओके. सो अविनाश, हा म्हणटा आमच्यो 3 डिशीज जाल्या. आनीकूय कितें शिकूया न्ही. सो म्हाका दिसता आमी लेट्स मूव टू सेकंड डिश.